विजा उपरानिवकार बालरथ चालकांची शेनवारा सर्वसाधारण सभा फोंड्या गोपाळ गणपती देवस्थानाच्या सभाघरात अध्यक्ष स्वाती केरकराच्या अध्यक्षतेखाला जाली। या सभेक 150 बालरथाचे कामगार हजर आशिल्ले। सरकार जो मेरेन आमच्यो मागण्यो पुराय करचो ना तो मेरेन आंदोलन फाटी घेवचे ना म्हण ह्या वेळार स्वाती केरकर उलयला। आयडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। पहिली म्हटल्यार आमी आज हांगा ठरयल्लें आसा की आमी त्याच दिसा सीएमाक आमच्या प्रेसांतल्यान आमी सांगलेलें की तुमी जो स्टेटमेंट केला तो आमच्या गोंयकारांच्या हिताचो न्ही आनी बालरथ कामगार जर तुमचे न्ही जाल्यार कोणाचें हें तुका उत्तर दिवचें पडटलें। आनी दुसरें म्हणजे बालरथाचो जो विशय आसा तो सरकाराचोच आसा हें आमी ताका आमच्या विविध हेतूंतल्यान सांगलेलें आसा। सो आतां आमी आज आमी हांगा एक डिसिजन घेतलें की हे आंदोलन फुडें व्हरता आसतना आमी सगळे समाजाक आमी फुडें घेवन वचपाचें, कारण हो इश्यू आसा ही भुरगीं आसा ती ह्या बालरथाच्या कोणाची तेंची घरची भुरगीं वचुनूच ते तांकां सेवा दिना, ही सबंद समाजाची भुरगीं ह्या स्कुलांनी वयता तांच्या खातीर ते सर्वीस दिता। सो हेच्या खातीर आमी आतां एक मेमोरंडम आमी करतले। फाटले असेंब्ली पयलीं आमी सगळे हे मेमोरंडम आसा तो सगळे 40 आमदारांक मंत्र्यांक आमी सगळे सीएमाक सकट दिल्लो आनी तेजे वयल्यान आमकां तो रिजल्ट कांयच मेळूना। सो आतां आमी सगळ्या समाजाक आमी भितर घेवपाचें आसा, म्हणजे तेच्या खातीर आमी जे प्रत्येक समाजाचे लिडर आसा, म्हणजे भंडारी समाज आसूं, मराठा समाज आसूं, मागीर ST समाज आसूं, हांकां आमी हे आमचे मेमोरंडम आसा ते त्या लिडरांक तेंचे पर्यंत पावयतले। दुसरें म्हणजे गोंयांत विविध मठ आसा, जसो की पद्मनाभ संप्रदायाचो मठ आसा, नाणीज महाराज मठ आसा, थंय आमी आमचे मेमोरंडम हे लोकांक दितले। आनी दुसरें म्हणजे बाकीचे जे स्कूल मॅनेजमेंट आसा थंय आमी पर्सनली आमी मिटींग करून आमचो मेमोरंडम तांकां सबमीट करतली। तशेंच सगळ्या स्कुलांनी पेरंट टिचर असोसिएशन आसा तांकांय आमी हे कॉन्फिडन्सान घेवन आमचो विशय तांच्या मुखार पावयतली। तशेंच आनी आमी ठरयलां की जे लोकल सेल्फ गव्हर्मेंट आसा, म्हणजे जे पंचायत आसा, ZP आसा, तांच्या कडेन आमी हो विशय व्हरतली, तांकांय आमी आमची ग्रीवन्स तांकां आमी मेमोरंडम दिवन आमची कळयतली। आंदोलन आसतलो कशा प्रकारचें आसतलें हें आमी आज ठरयल्लें आसा की सबंद ह्या लोकांचे फॅमिली सकट आमी रस्त्यार येतली। फॅमिली सकट इतल्याकूच आज जो पगार तांकां मेळटा, एटेंडन्स तांकां 5000 आनी जे ड्रायव्हर आसा तांकां 10000 हो पगार मेळटा। आनी सरकार म्हणटा तेंची 2 वरां ड्युटी, आज पर्रीकर म्हणटा तेंची 4 वरां ड्युटी, म्हणजे पयलींचो पार्सेकर म्हणटा 2 वरां। हें अशें नासून ते सबंद दिसभर सुद्दां एक दीस ते थंय स्कुलांनीच आसता, तेंची 6 वरांचेर सकाळची ड्युटी सुरू जाता, म्हणजे भुरग्यांक कलेक्ट करप, स्कुलांनी पावप, परत हाडपा वचप, म्हणजे ते आनी दुसऱ्या कामाक वचूंक शकना। हे सरकारान हेजें गांभीर्य आसा तें लक्षांत घेवचें। हेच्या खातीर आमी फॅमिली सकट आमी रस्त्यार येवपाचें ठरयल्लें आसा। आनी जो पर्यंत आमची मागणी पूर्ण जायना, म्हणजे आमची जो पगाराचो विशय आसा, मेन म्हणजे आमची प्रोटेक्शन ऑफ सर्वीस आसा तो आमचो विशय आसा, हें आमी सगळें बरयल्लें आसा। ते सगळे मागणी मान्य जायना तो पर्यंत आमी रस्त्यारूच रावतली। आनी हेजी संपूर्ण जबाबदारी आसा ही भाजप सरकारान हो जो आमचो CM आसा श्री मनोहर पर्रीकर हाजी आसतली। फाल्यां सकाळीं आमचेर वायट बरें कितें जर तुमी एक्शन घेता जाल्यार हेजी सगळी जबाबदारी तांची आसतली। आमी इल्लीगल मार्गान कांयच करना, आमी लिगली आमचो सगळो प्रश्न आसा तो मुखार व्हरता। आनी जर आमच्या पोटाचेर कोण पांय दवरता जाल्यार ताजो गंभीर परिणाम हो भोगचो पडटलो सरकारान। सरकारान आमकां हे कसलीच आमकां जबाबदार धरचें न्ही, समाजान हेची दखल घेवची म्हणून आमी सगळ्यांक फुडें, म्हणजे सगळ्यां कडेन आमी हे आमचो मेमोरंडम दिवन आमी फुडें वतली।